सरनावाटी वाठारात एका हॉटेलान बांदिल्ली बेकायदेशीर वणत मोडून उडोवपाचे आदेश गोंय दर्यादेग प्राधिकरणान दिल्या। दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान वणत उबारिल्ल्याची कागाळ कांय दिसां पयलीं कोलवा सिवीक फोरमाचे निमंत्रक जुडीथ आल्मेदा हांणी केल्ली। पावसा पयलीं संबंधितांनी ही वणत काडपाची म्हणून तांची मागणी आसा। Now in 2023, the GSBB was asked to inspect. They inspected and they gave their report, and the GCZMA had no option but to issue a demolition order. So now in 2024, they heard the matter finally and they issued a demolition order. Are you happy with the order? We unfortunately, in our submission before the GCZMA, we had clearly stated that environmental compensation due to this constant destruction of the beach, because they were bringing JCBs and they were literally lifting the soil, the sand from the beach and building each time, that was causing heavy damage to the beach. And we said that environmental compensation has to be imposed upon them. When passing the order, it is mentioned in the decision that environmental compensation has to be levied, but in the final order, they have not levied the environmental compensation. And so now we are going to demand that this environmental compensation be levied on the party. And this demolition has to take place before the monsoons, before there is more severe damage to the surrounding area. Otherwise, we will have no option but to approach the NGT. GCZMA हालीच दिल्ल्या एक आदेशाप्रमाणे बे वॉच हॉटेलात जे सेरनाबाती बे वॉच हॉटेल आसा ताका जी वॉल दिसता ती वॉल मोडपाक लायल्या आनी ही जर वॉल मोडना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान आपलो फोर्स घालून ही वॉल मोडपाची असो आदेश दिल्लो आसा। ह्या बाबतीत जुडीथ आल्मेदा जे कोलवा सिवीक फोरमाचे कन्व्हेनर आसा ताणें कंप्लेन केल्ली आनी हे 2020तल्यान ते मॅटर ताणें लावन दवरिल्लें। आता जुडिथान म्हणला की जे GCZMA ऑर्डर दिल्या ती एकदम आपल्याक ताचेर सॅटिस्फॅक्शन ना, कारण मोडपाचें बरें आसा आनी मोडून जातकीर ताचें रिस्टोरेशन कोण करतलो आनी ताणें जी डॅमेज केल्या जी म्हणजे डॅमेज केल्ली आसा सँड ड्युनाक ती ताची फायन कोण करतलो, कारण GCZMA आपल्या ऑर्डरीक फायन इम्पोज केली ना हे ताजो आक्षेप आसा आनी ताणें म्हणला की हे मोडून रिस्टोरेशन करपाक जाय। आतां दुसरो प्रश्न आसा की आज मेयाची 24 तारीख आनी पावसा पयलीं हें मोडप जातलें काय ना, जायना जाल्यार हांगा जी सायडीची सँड ड्यून आसा ताका त्रास जावपाक शकता, ते परते डॅमेज जावपाक शकता अशें जुडिथाचें म्हणणें आसा। म्हणून ताचे खातीर सेरनापतीचें नांव गौरव करूंक म्हाका नाका।